Bagion Thomas Tomdus Dobachik Porop जुवावाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान अध्याय 20 ओळी 24 ते 29. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जुळो म्हटलेलो थोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या दिसांनी ताका म्हटले, आमी सोमयांक पळयला, पण ताणें तांकां म्हटलें, ताच्या हाताचेर हांवें किड्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी किड्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायत जाल्यार हांव सत मनशाक ना. 8 दिसां उपरांत शेस नव्यान घरांत आसली आनी तांचे बरोबर थोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हटलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें थोमासाक म्हटलें, तुजें बोट हांगा घाल, हे पळय आसात म्हजे हात, तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण बावार दवर. थोमासान ताका जाप दिवन म्हटलें, म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हटलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. जेजू ख्रिस्ताचें शुभवर्तमान. वाखांडी तुका ख्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या दिसा आमी बागियो थोमास हाची दोबाचीक परब समोरता. हो जेजूचो शीस जो भारतान आयलो आमकां जेजूची बरी खबर परगटू. आयच्या शुभवर्तमान आमी पळयता तो जेजू पुनर्जीवन जाला काय म्हणून दुबावता, पूण जेजू ताका दर्शन दिवन ताका ताचो भावा थीर करता आनी तो उद्गारता, म्हज्या सुमया म्हज्या देवा. जेजू ताका म्हणटा, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमी जेजूक पळोवंक ना तरी पूण आमी देवाचेर आनी आमच्या जेजूचेर विस्वास दवरता. आमी खरेंच सुभागी. भाग्योंत थोमासा भाशेन आमी म्हणुया, म्हज्या सुमया म्हज्या देवा, आनी आमचो भावात वाडय म्हणून आयच्या दिसा त्या जेजू लागीं नम्रतायेन मागोया. आमेन.